असं वापरतं घनश्यामाच्या नो कॉन्फिडन्स मोशन आला याचेर तुजें रिएक्शन कितें आसा? नो कॉन्फिडन्सा पयलीं हें उलोवपाक चड आमकां हें आसा कारण आसा जें स्वेरींग जालें तें देवा मुखार दवरून देवाक साक्षी दवरून जें स्वेरींग जालां नाल्लाचेर हात दवरून जें हें जाल्लें आहा स्वेर हें घेतलें आसा शपथ घेतल्या तें सांगपा म्हळ्यार रॉंग. आमी आतां 3 टर्म काडले 2 जाण चॅरपर्सन जाले आमचे बरोबर कितलेशे चॅरपर्सन जाले कितलेशे चॅरपर्सनाक काडले पूण आमी केन्ना कोणा सपोर्ट कर म्हणून नाल्लार हात दवरपा पाळी येवना ना म्हळ्यार कोणाक काडपा टायमारूय नाल्लाचेर हात दवरपा पाळी येवना. हें जालें तें एकदम रॉंग सांगपा म्हळ्यार इट इज एक बरी मॅसेज दिना इतले लेवलाचेर वचप सांगपा देवा मुखार घालप. ऑलरेडी जे हें जाल्लें आसा मोकरी जाल्ली आहा एट स्टेट लेवल तें तुमी आतां कावन्सिला हाडटात which is not acceptable at least it is not a decent mode at all whatsoever. So we condemn such acts and secondly कालू एक पयला video wherein one councillor says ते आपण welment तांकां in trying to cover up. It is very much clear. In case suppose त्या कितले कमांड आसा 15 कावन्सिलरांक जमावले व्हरपाक then he should be the candidate next candidate. If leaders were not involved आणि कावन्सिलरान 15 कावन्सिलर वयल्या जाल्यार ते कमांड आहा म्हण कळटा सांगपा म्हळ्यार सुटेबल कॅन्डिडेट करपाक गेले जाल्यार 15 कावन्सिलरान सपोज ते सपोर्ट आसा. नाव सेकंडली आतां चॅरपर्सन एक जालो आतां इमिजिएटली तुमी एक दीस देखून जायनासतना नो हें कितें उरता तुमी एक हें प्रॉपर प्रोसिजर करून इलेक्शन जावन एक चॅरपर्सन निवडून येयलो and however it may be but the councillors have expressed their choice who should be the chairperson and now immediately no confidence हाडटात हें खंय तरी सारकें दिसना म्हाका. आनी सेकंडली ओके आतां परतून जेन्ना कोरपा टायमार आसा तेन्नाय बी तुमी नाल्लाचे सपूत घेवन कावन्सिलरांक वोट मारपा लायतले आनी परतून तें जालें जाल्यार आनी एकदां घालताले तुमी नो कॉन्फिडन्स. सो हें खंय तरी सारकें जायना म्हूण सामकें दिसून येता आनी एटलिस्ट आमकां एक्सपेक्टेशन असली नाशिल्ली आमच्या लिडरांची.